दीस आयतार, जुनाची 14 तारीख 2024. सद्या कालासो 11वो आयतार. पयलें मसप. निर्गमन पुस्तकांतलें मसप. अध्याय 19 वोळ 2-6 पर्यंत. रफिदिमा तावन भायर सरून सिनायच्या अरण्यान ती आयलीं आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तंबू मारलो. मोइजे पर्वता वयर देवासरशीं गेलो आनी पर्वता तावन सर्वेस्परान ताका उलो मारून म्हळें, तुवें हे जाकोबाच्या घराण्याक सांगूंक जाय आनी इस्रायलितांक परगट करूंक जाय. हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें गरुडाच्या पाकाट्या वयर बसोवन म्हजेशी हाडली म्हणून तुमी तुमच्या दोळ्यांनी देखलां. देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर्व लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात, कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी. तुमी म्हाका एक याजकांचे राज आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात. ही उतरां तुवें इस्रायलितांक सांगूंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 100 1-2, 3 आनी 5. श्लोक. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोषान सर्वेस्पराक जय जय म्हण ये पृथ्वे, उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाचीं गितां गावून ये ताचे समोर. श्लोक. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. सर्वेस्परस देव म्हणून जाणा जाया, तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसा. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. श्लोक. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताची कृपा युगांतराक, ताचे विश्वासीपण संततेच्या संततेक बाळटा. श्लोक. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. दुसरें मसप. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें मसप. अध्याय 5 वोळ 4-11 पर्यंत. भावा भयणीनो, कित्याक आमकां आनीक कितेंच करूंक सकत नातल्या वेळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो काळ पावतस खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारी सरलो, पूण नित्यवन मनशा पासत ससारायेन मरोंक कोण तयार? पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आनी हे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नित्यवन जाल्या, तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मरिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्त मरिफात ताचे तावन आनीक चड विशेश जरान तारण जोडतल्या. तितलेंच न्ही, सौम्य जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतल्या देवाते ताच्या क्रिस्ताव देशी आमी संतोषान भरल्या. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. वेळ भत्ती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमाना. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 9 वोळ 36 अध्याय 10 वोळ 8 पर्यंत. लोकाचे जमे पळोवन ताचे काळीज कणवळायेन भरलें, कित्याक गवळी नातल्या बोकऱ्या बरी ते घुस्फोडोन विजोडले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, पिकावळ येतेश्ट आसा, पूण वावराडी थोडेस. देखून पिकाच्या धन्या लागीं
ताणे आपल्या पिकाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या बाराशी सांक लागीं आपयले आनी देंवसार धांवडोवचो आनी सर्व रोग आनी पिड्याशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदूतांची नांवां हीं: पयलो सिमांव, जाका पेद्रू म्हणून आपयतात, आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत, जाकोब आनी जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी सुंकागार मातेव, आल्बेवाचो पूत जाकोब आनी थाद्देव, देशभक्त सिमांव आनी जेजूक घातान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले: अन्य जातीच्या गांवाक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात आनी समारियाच्या शारांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यामध्ये वसा. वेताना सर्गींचे राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश पसारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देंवसार धांवडया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. 12 आपोस्तलांची नांवां सांगतना मोदें आनी म्हणलो शब्द वापरन 6 दोडी नांवां एका उतरांत सांगल्यांत, कित्याक आपल्या मिसावांक जेजू दोगांक सांगाता उसोंक वावरूंक धाडटा. सद्याक जेंतेला मदें वचनाकात म्हणून जेजू सांगता. शिसांक समजून घेवंक जेजून अशें सांगलें, शिवाय जेंतिलांक शुभ वार्ता नाका म्हणून न्ही. अशें सोम्याच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत सवकास सर्व राष्ट्रांक शुभ वार्ता परगट करूंक जेजून दिल्लो संदेश कार्यगत जावनूच येता आनी पवित्र सभेचे मिसांव कितलें विस्तार म्हणलें स्पश्ट जावन येता. शिसांचे मिसांव सुवार्थेची परगटणी आनी हर तरांच्या पिडेस्तांची पेकवणी जावनूच आसा. मनशाच्या जिविताच्या हर एका संगतींत जावं दुडू, आस्त वा मागणें खरें मिसांव दिसून येचें. तेन्ना समाज आनी संवसारांत बरेंपण वाडून येतालें.